नमस्कार. पणजी दूर खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. अंतरिक्षाच्या मळार देशान मेळयल्ल्या यशा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयल्या. अंतरिक्ष वाठारांत सकारात्मक उदरगत जावची हे खातीर सरकार यत्न करीत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय अंतराळ दिसाच्या निमतान उजवाडायल्ल्या व्हिडिओ संदेशात सांगला. गगनयान मिशन आनी अंतराळान भारताचे स्पेस स्टेशन निर्मणे विशीं आयच्यान संदेशान तांणी स्पश्ट केला. अंतराळ क्षेत्रात खासगी भागीदारीच्या महत्वाचो उल्लेख या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी केलो. नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा. हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं. अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की. उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया. 9 सप्टेंबराक जावपी उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीरची स्थिती आता स्पष्ट जाल्या. उपराष्ट्रपती पदा खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी आनी इंडी आघाडीच्या मजगती थेट लढत जातली. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे CP राधाकृष्णन हांणी आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली. राजनाथ सिंग हांणी तांकां येवकार दिलो आनी आगामी वेंचणुके खातीर परबी भेटयल्या. 9 सप्टेंबराक जावपी वेंचणुकेत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे CP राधाकृष्णन आनी इंडी आघाडीचे B सुदर्शन रेड्डी हे उमेदवार आसात. ह्या भेटे वेळार तांच्या वांगडा भाजपा फुडारी विनोद तावडे आनी प्रल्हाद जोशी हाजीर आशिल्ले. उत्तराखंडात मान्सूनातल्या पावसाचे दडको मोठ्या प्रमाणाचेर पडत आसात. कांय वाठारांनी हलक्या प्रमाणात जाल्यार कांय वाठारांत उटंगराचो पावस सुरू आसा. राजधानी डेहराडूना सयत बऱ्याच जिल्ल्यांनी मोठ्या प्रमाणात पावस आसा. डेहराडून, नैनिताल, बागेश्वर आनी पिथोरगडात हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस पुराय उत्तराखंडात उटंगराच्या पावसाचो जोर आसतलो अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. उत्तराखंडातल्या चिमोरीत ढगफुटी जाल्ल्यात परिस्थिती इबाडिल्ल्या. ज्या ज्या भागांनी परिस्थिती इबाडल्या थंय मजत पावोवपा खातीर हेलिकॉप्टराची मजत घेतल्या अशें उत्तराखंड संकष्ट निवारण राज्य सचिव विभूत कुमार सुमन हांणी सांगला. जगह है वहां पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफी मात्रा में मलबा आया है. एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के, एक महिला के दबे होने की सूचना है. टीमें मौके पर जा रही हैं. जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है. इसके कारण से वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है. हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा जा रहा है. फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहां मौके पर भेजा जाएगा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज म्हजे घर येवजणेची म्हायती दिवपी संवाद परिशदेक मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर संबंधित अधिकारी हाजीर आशिल्ले. 15 सप्टेंबर सावन उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार कचेरी आनी पंचायतीन म्हजे घर येवजणेचे अर्ज उपलब्ध जातले. 1972 पयलींच्या घरांक 1000 रुपया शुल्क, सरकारी तशेंच कोम्युनिदाद जमनीतल्या घरांक नोंदणी शुल्का सयत 10% दंड भरचो पडटलो. म्हजे घर येवजण ही चौथीची भेट आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला. म्हणजे घर ह्यो फक्त भिंती न्ही, तर घर हे तेजे आस्थेचे ठिकाण आशिल्लें. घर हे तेज्या एक आठवणी आशिल्ल्यो. आपल्या घरात आपली कितलीशी जनरेशन्स गेली ही एक तेका घराक लागलेली माया आशिल्ली आणि म्हणूनच सरकारान म्हणजे म्हजे घर ही योजना हाडली. 15 सप्टेंबराच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर आसतले, मामलेदार आसतले किंवा पंचायती आसतल्यो हाजे फॉर्म्स सगळ्या जाणांक सगळीकडे अवेलेबल करतले आणि ताजो प्रोसेस सुरू जातलो.
हो प्रोसेस सुरू झाल्या उपरांत घडये कदाचित विदिन प्रत्येकाक आमी टायम लिमिट दिला. प्रत्येक स्किमीचो प्रत्येक योजनेचो तो टायम लिमिट आसा. त्या टायम लिमिटान म्हणजे ते जर फॉर्म भरले जाल्यार सगळे जाता तितके बेगीन एक्सपर्टायट जावपाक शकता आणि ते एक्सपर्टायट करपा खातीरच आमचे सगळे डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे काम करतले. तुझे घर कायदेशीर ही फक्त 1,000 रुपया भरून ही तेका सर्टिफिकेट मेळटली. गोय सरकारान घेतिल्लो व्हड निर्णय म्हळ्यार म्हजे घर ही येवजण. ह्या येवजणेक लागून बऱ्याच लोकांक लाव मेळटलो. घराच्या दुरुस्ती सयत वाटणी मेरेनच्यो सगळ्यो प्रतिक्रिया सहज करप शक्य जातल्यो. तेच परी 1972 पयलीं सरकारी वा कोमुनिदाद जमनीत बेकायदेशीर बांदिल्ल्या आणि 20 कलमी कार्यक्रमा खाला नोटीशी मेळिल्ल्या घरांक कायदेशीर करपाचो महत्वपूर्ण निर्णय सरकारान घेतला, अशें पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगला. माझे घर योजना म्हणजे त्यांच्यानी जे आपल्या भाषेन ते सदांच म्हणतात की बारीक मनशाक मदत करपासारखी नाही. एखाद्या घरात खूप फॅमिली रावता पण प्रत्येकाक दिसता की आपले स्वतःचो नळ कनेक्शन असचे, लायट असची. अशा मनशाक लागून हाऊस टॅक्स डिवाइड करून दिवप आणि प्रत्येकाचो वेगळो हाऊस टॅक्स दिवप एक 15 दिसा भितर ते करून दिवपाक जाय. तिसरो ज्यांची घरां 1972 म्हणजे सर्वे जेव्हा जाली त्याच्या पहिली जी घरां आशिल्ली ती लिगलायज अजूनही जावन नासली. वेगवेगळी कारणां आसताली. लिगल प्रोसिजर 14 दिसांनी करपाक जाय अशी वेगवेगळे डिसिजनां तांच्यांनी ह्या असेंब्ली सेशना भितर घेतली. 20 पॉयंट प्रोग्रामा भितर आमकां खबर आसा की बरेच जाण आपण घेताले मागीर दुसऱ्याक दिताले आणि बरेच जाण सेकंड ऑक्युपंट जो आशिल्लो तो सदतीक घेवन सुद्दां तेचे टांग दितालो इलिगल आणि त्यामुळे त्याचो विषय आसत. अशो वेगवेगळे घरांच्या संदर्भातले माझे घर योजना तांच्यांनी जो कमिटमेंट बजेटान दिलो आणि खास करून मॅनिफेस्टोनी आशिल्ले आणि त्यामुळे ते कंप्लिशनाच्या फुडें वचप तेंच्यांनी ही सुरवात केल्ली आसा म्हणून तांचे हांव अभिनंदन करता. पेडण्या रवींद्र भवनाच्या अस्थायी समितीन आयज बांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या फुडारपणाखाला काणकोणच्या रवींद्र भवनाक भेट दिवन थंय कसल्या तरेच्यो सोयी वा अडचणी आसात हाची पळोवणी केली. ह्या वेळार मंत्री रमेश तवडकार लेगीत हाजीर आशिल्ले. तांणी रवींद्र भवनाची पुराय म्हायती ह्या वेळार घेतली. आदले आमदार आणि मंत्री संजय बांदेकार हांणी ते मंत्री आसतना तांणी रवींद्र भवना खातीर आरक्षीत केल्ले ह्या सुवाते खातीर आता रवींद्र भवन बांदपाक सोपो जाला अशें संजय बांदेकार हांची याद काडटना मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगले. खूप मोठी अपेक्षा आशिल्ली की रवींद्र भवन एक सुसज्ज आसचें आनी तें सुद्दां हार्ट ऑफ सिटी आसचें हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही ते आमी खूब वर्सां विचार करता. ह्या भागाचे आदले आमदार आदले मंत्री संजय बांदेकर हांणी त्या वेळाचेर ती जमीन एक्वायर केली मेळ्ळी आमकां आनी त्यामुळे आमचें काम इल्लें सोंपें जालें. त्या वेळाचेर हावस पोस्ट आसलो आणि त्यामुळे आणि सोपे झाले कारण ते मजात आता असले कारण ते काढून ते दिवप सोपे झाले. तातूंत एक बरें सुसज्ज आमची 6,500 स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली त्या कमी जमनी भितर एक बरें पद्दतीचें रवींद्र भवन जें आसा जावची ही आमची अपेक्षा आसली ते आज पुराय जाल्लें आसा. आनी एक अभिमानास्पद गजाल आसा आज GSIDCL किंवा अन्य जे काय आसा की जितली गोवा भर जितली रवींद्र भवन बांदली तातूंत खंय ना खंय तरी त्रुटी उरल्यो त्यो लक्षांत धरून जे आसा आमी ते डिसिजन घेवपाकच आमी 2 वर्सां काडली. परत आनी एकदां जाल्लें आसा तें परत आनी तें जावचें न्ही आनी आमी मायन्यूटली सामके बारीक सारीक गजाली विचार केल्ले आसा. रवींद्र भवन बांदतना कलाकाराच्या नदरेंतल्यान आनी तांत्रीक बाजू घटमूट करपा खातीर जे रवींद्र भवन पेडण्यात जावपाचें आसा ताच्या तयारेचो नियाळ काणकोण रवींद्र भवनाच्या बांदावळींतल्यान घेवपाक मेळ्ळा अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. पेडण्या तालुक्याचे रवींद्र भवन बांदतात ते बरे प्रमाणात जे सावंड म्युजीक जावं इलेक्ट्रीक लायट जावं फोकस जावं जे टेक्निकल पार्ट्स आहात ते इम्पॉर्टंट आहात. कन्स्ट्रक्शन्स नो डावट GSIDC कशें बांदून घेतले आपले एक्सपर्ट्स आहात पूण हे बारीक बारीक गोष्टी आहात तांकां जे कलाकार सगळ्यात वयतात तेन्ना प्रत्येक उत्तर प्रदेशातल्या आतंकवाद विरोधी दळान आजमगड, गोरखपूर, मऊ आणि ओरिया सहारनपूर सयत हेर भागात सक्रिय आशिल्ल्या आंतरराज्यीय फटीचे आधार कार्ड करपी गुन्यांवकारांक धरला. हो गट बेकायदेशीरपणान बांगलादेश, रोहिंग्या आणि हेर अपात्र लोकांक फटीचे आधार कार्ड तयार करून दिताले. 8 जणांक आतंकवादी विरोधी दळान ह्या गुन्यांवकारी अटक केल्या आणि तांचे कडल्यान फटीचे आधार कार्डां तशेंच त्यो तयार करपी यंत्रसामुग्री जप्त केल्या.
जीएसटी मंडळाची 56वी बसका 3 आणि 4 सप्टेंबराक जातली। ही बसका राजधानी दिल्लीत जावपाची आसा। सणा परबांच्या काळा पयलीच जीएसटी दर उणो करपाची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी 15 ऑगस्टाक दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावेल्यान केल्ल्या भाषणात केल्ली। तेच फाटभुंयेर ही बसका जाता। ह्या बसकेत जीएसटीचे 4 स्लॅब उणे करून 2च स्लॅब करपाचो विचार आसा। ह्या बसकेची यजमानकी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण चलयतल्यो। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकॉनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।